निकाल येवचे आदींच भाजपान काँग्रेसीच्या जैतिवंत जावपाची शक्यता असलेल्या उमेदवारांक गरोवपाक सुरवात केल्या। वेचून येतकच भाजपात येवपा खातीर तांकां कोटीच्या ऑफरी येयल्यात। पूण आमी उबी केल्ली ती नवी काँग्रेस आनी ह्या प्रकारात काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी लोक वगी रावपाक ना, काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगला। भाजपाक कळोन आयलां की तांचे सरकार पडटा आनी दुसऱ्यांचे आमदार फोडून व्हरपाची पोरणी टॅक्नीक ते आतां वापरतात। विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी तांचे दलाल काँग्रेसीचे जैतिवंत जावपी उमेदवारांच्या संपर्कांत आसात। जर हें अशेंच चलत रावलें जाल्यार काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वगी बसपाना। कितें विपरीत घडलें जाल्यार ताका भाजप जबाबदार आसतलो, गिरीशान शिटकावणी दिल्या। विश्वजीत राणे, माविन आनी प्रमोद सावंत हे खुबशे लोकांकडेन जे कॅन्डिडेट्स आसात वेगवेगळ्या पक्षाचे आनी आमच्या पक्षाचे, ह्या कॅन्डिडेटांक कोचिंग करपाक त्यांनी स्टार्ट केला विथ ऑफर ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज जिखून येतकच तांकां तांचो सरकार हे करपाक तांकां कळ्ळां की सरकार पडटा। माविन गुदिन्हो, विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत आनी तांचे जे ब्रोकर सगळ्याक भोंवतात, कोण वांगडा कॉन्टॅक्ट करतात कॅन्डिडेटांक जे जिखपी आसा तांकां आमी वॉर्निंग दिता पब्लिकली की जे कितें पास जाल्लें आसा तें टॉलरेट गोंयकारांनी केल्लें आसा। ही नवीन काँग्रेस आसा, आमचो एकूय कार्यकर्तो ओगी बसपाना, तूं कॉन्टॅक्टूच करा आनी कितेंय जर थंय जालें जाल्यार तेजी पूर्ण जबाबदारी तुमचेर आसतली आनी तुमचें नांव घेवन सांगता की माविन गुदिन्हो सगळो फोन मारून सांगता आपूण मुख्यमंत्री जाता आनी थोडे कॅन्डिडेटाक अप्रोच करता विथ क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑफर। अजून इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जावंकूच ना, काउंटिंगूय जालें ना। सेम गजाल विश्वजीत राणे करता, विश्वजीत राणे सगळ्यांक सांगता आपूण मुख्यमंत्री म्हणून आनी तो बाकीचे कोणी आमी अंडरस्टँड करता, कोणी पार्टीचे प्रेसिडेंटा कडेन अप्रोच जावन मुखाल्ले हाका सपोर्ट मागता ते अंडरस्टँड जावपाक शकता। तुमी एक पार्टीचे इलेक्ट जाल्ल्या कॅन्डिडेटांक तुमी कोचिंग करपाचें धाडस करता, ते धाडस तुमकां सगळ्यांक म्हारग पडटलें। काँग्रेस कार्यकर्ते वगैरे रावपाना, गोंयचे लोकूय वगैरे रावचे ना ह्या फावटी, कारण ह्या इलेक्शन एंटायर जाला ते ह्याच हेचेर जाला की लोक सामके जे डिफेक्शनाचेर विटलेले आसात आनी गोंयचो लोक वगैरे रावचो ना ह्या फावटी। आनी हातूंतल्यान जर कोणाचें कितें वायट बरें जायच जाल्यार ताका ह्या बीजेपींतले लिडर जबाबदार आसतले, तेजी जबाबदारी ही आमचे कडेन हाडची ना। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख।